नाव किसन हांव कपलेश्वरी हांगा रावता आनी म्हाजें संस्थेचें नांव आसा श्री गजानन कला मंडळ कपलेश्वरी. आयज शिगमो गव्हर्मेंटान ऐन टायमार कॅन्सल केल्लो. त्या प्रमाणे तेणें आमकां कितें सांगलें, जें कितें लुकसाण भरपाई तें दितलें म्हणून. त्या प्रमाणे आमी तांकां लेटर केलें आनी फूल फोटो कॉपी सगळे तांकां आमी धाडलें, ट्युरिजमाक दिलें. आनी तेंच्यांनी आमकां कमीत कमी 3-4 म्हयन्यांनी रिप्लाय धाडलो की तुमी फ्लोट रजिस्ट्रेशन केल्या काय ना म्हणून फोंड्या. जेन्ना शिगमो ऐन टायमार कॅन्सल जावचे पयलू गोविंद गावडेन पेपरार दिल्लें की जेणे फ्लोट केल्या तेणें राजू कला मंदिरा वचून रजिस्ट्रेशन करचें म्हणून. तेन्ना आमी महालक्ष्मी नागरीक समिती, आमी गजानन कला मंडळ आनी भगवती कला संघ इतले आमी राजू कला मंदिरान गेले रजिस्ट्रेशन करपाक. पळयत जाल्यार जे कोण ऑफिसर आशिल्ले तांकां थंय कांयच खबर ना त्या बद्दल. आमी तांकां विचारलें आमी फ्लोट रजिस्ट्रेशन करपाक आयल्या म्हणून तें आमकां कांय सांगना अजून पर्यंत. आमी सांगलें काल पेपरार आयिल्लें अशें अशें आहा म्हणून. तरी तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें की परत कितें आसत जाल्यार आमी तुमकां कॉल करून सांगता म्हणून आमचो नंबर बी घेतलो. तेजे मेरेन तेंच्यांनी आमकां कांयच सांगना. आनी आयज आमकां गोवा ट्युरिजम म्हणटा रिप्लाय दिया म्हणटा की तुमी फ्लोट रजिस्ट्रेशन केलें काय म्हणून. जेन्ना शिगमोच जावना जाल्यार जावन फ्लोट रजिस्ट्रेशन कशें करताले. आनी तेंचे सांगले त्या प्रमाणे काय रजिस्ट्रेशन कोणी घेवना. आनी दुसरी गजाल तेंच्यांनी मुन्सिपाल्टीको सेम सांगला की रिप्लाय दिया म्हणून. मुन्सिपाल्टी कितें म्हणटा आमी फ्लोट कमिटी आमी अंदून आमचे कडेन कांयच ना म्हणटा, आमकां दिवकूच ना म्हणटा, दिवकूच ना म्हणटा ते. जाल्यार आमी कशें दितले काय म्हणटा. अशें करून आमी मुन्सिपाल्टीन वचून जाम जाले परत यो वच करून. आनी गेल्ल्या फावट CO बी आमकां मेळना. त्या प्रमाणे आमकां भरपूर लुकसाण जाल्लें आसा. अजून पर्यंत आमकां कांयच पयशे. आनी हे चित्रत करपाक सुद्दां आमी खूब जाणां कडेन मदत घेतलेली, पयशे मागून घेतलेले. तितून आमकां खूब लुकसाणी जालें. सो आतां कितें लेटर येयलें तुका? येयला आमकां की फक्त तुमी फ्लोट रजिस्ट्रेशन केल्लें काय म्हणून. जेन्ना रजिस्ट्रेशन घेवकूच ना तेन्ना आमी फ्लोट रजिस्ट्रेशन कशें करताले. सो असो इश्यू ह्याच वर्सा जाला काय गेल्या वर्साय असोच जाल्ले? ना, ह्याच वर्सा इश्यू असो जाला. तशें आमचे प्रायज सुद्दां आमी सांवड्डे फ्लोट केल्ले एक दीस आमी आमची लिस्टार आसून सुद्दां तेंच्यांनी म्हाजे एक अशें बारीकशें प्रायज म्हाका दिवकूच ना. हांवें तांकां लिस्ट सुद्दां दाखयलें म्हाजे प्रायज म्हणून. ते म्हणटा अंदू तूं कितें आसा फुडल्या वर्सा तुका मेळटलें अशें सुद्दां म्हटलेलें आहा तेंच्यांनी डायरेक्ट. सो अशें गोंयभर आतां कितले फ्लोटकार अजून पर्यंत अशें हे जाले आसतले हांकां जो त्रास जालो आसतलो म्हणटा? गोंयभर म्हणल्यार आमी आमी 3 हांगा फोंड्यांत 3 आसा आनी दुसरे म्हणल्यार एक वास्को एक कोण केल्लो. अशें करून 3-4 म्हणजे तरी आसतना तेंच्यांनी खूब जाणां रिस्क घेवन आशिल्ली. आमी केन्ना जेन्ना गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केलें शिगमो आसा म्हणून तेन्नाच आमी फुडें सरले. आनी इतलो खर्च केलो नाजाल्यार आमी खर्च करपा नाशिल्लो. ऐन टायमान कॅन्सल केलें तेंच्यांनी. सो कितलो सादारणशे लॉस तुमकां? म्हाका कमीत कमी 2,30,000 म्हाका लॉस जाला. आतां हांगा सगळें चित्र तुमी पळोवपाक शकता. फूल फिनिशींग सुद्दां केल्लें आसा, पेंटींग करून फूल टोटल. त्या शिवाय सगळं ट्रॉली आसा, तेजेर सुद्दां ट्रॉलीचेर सुद्दां फूल फ्लोट आसा. इतले टायम आमकां गव्हर्मेंटान दवरचें न्ही आशिल्लें, कितें तरी दिवचें आशिल्लें मदत, हेल्प करचें आशिल्लें. फक्त आमकां फोन केल्ल्या फावट आमी फोन करता तांकां, त्या फावट आमकां अशेंच सांगता तुमकां रिजन कांय तेवना म्हणटा. आतां तिची मागणी कितें? आमची मागणी आमचें कितें आसा आमकां जें कितें सांगलेलें दिता म्हण तें आमकां जे बेगीनचे बेगीन दिवचें तेंच्यांनी. अशें जर तेंच्यांनी फुडें गेल्यार फुडें आनी शिगम्याक करपाक सुद्दां कोण फुडें वचपाना. ही कला जी आसा ती हांगा सोंपतली. कलाकाराक जर अशें रडयता जाल्यार कला आनी उरली खंय. आतां फुडले फावट शिगमो सुद्दां जालो जाल्यार आमकां कितें म्हण करताली इतली फ्लोट इतली कितें करताले आमी चित्रां तशी उरपाना, ती पिड्यार जावन वयतली. कितें म्हणून ट्युरिजमाक सुद्दां तुमी जाल्यार येवन पळया म्हण हांगा. खरेंच तुमी पंचायतीक तुमी येवन स्वता पळया म्हण हांगा येवन जे आमी कितें केलां काय ना केलां तुमकां कळटलें. अशें कोणूय सांगपाक शकता न्ही आपल्यान फ्लोट केल्या एप्लाय करपाक शकता. जेन्ना ते स्वता दोळ्यांनी पळयतले तें सारकें. ती तुमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा? आमी फोनाचेरूच केलें. स्वता तुमी जाल्यार येया आनी पळया. आमी जाल्यार आमी येता तुमकां व्हरपाक, गाडी आमची गाडी घेवन येता. तेन्ना तुमी पळया. तुमी पंचायतीचेर रावनाका म्हणून कित्याक कोणूच बेश्टे सांगपाक शकता न्ही आपल्यान फ्लोट केला, बेश्टे एप्लिकेशन दितलें तशें गजाल नाका. केन्ना हांवें म्हाका इतलो चडान चड म्हाका भरपूर खर्च जाला म्हणून म्हाका खूब वायट दिसता की अजून पर्यंत 1 रुपया हेजेर गव्हर्मेंटान दिलें ना. आनी जशें गव्हर्मेंट जेन्ना पेपरार दिता पळय डिक्लेअर करता मेळटले म्हणून पयशे, तेन्ना पब्लीक लोक सगळें समजले आसता की हांकां पयशे मेळ्ळे म्हणून. आनी आमकां लोक कोण विचारीत आसता पयशे मेळ्ळे म्हणून. तांकां कितें सांग ना म्हणित जाल्यार ते म्हणटले फट सांगता म्हणून. जें खरें कितें आनी फट कितें जें आमकां खबर आसा आनी ट्युरिजमाक खबर आसा.